आयच्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात आयच्यो खबरो विस्तारान. कायदे हे सगळे खातीरच आसतात, ते समानतायेन चालीक लावपाक जाय अशें घटनाकारानूच सांगून दवरलां. पूण आडेच जेन्ना पोरसूं खाता तेन्ना हय, गोंयांत हें घडलां. कोविडान गोंयांत खवदळ घातला, लोक मरपाक लागला. खबरदारी म्हूण मुख्यमंत्र्यान 144 कलमय लायला आनी बुधवारा सुमार 200 वयर लोकांक बरोबर घेवन ताणेंच तें मोडलें बी. देखून काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेरांचे विरोधात कारवायेची मागणी करत दिवचल पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या. 144 कलमाच्या फाटभुंयेर बुधवारा 28 वेर सांखळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मयेचो आमदार प्रवीण झांटये, भाजपाचे कार्यकर्ते, समर्थक आनी हेर बारीक मोठे फुडाऱ्यांनी मेळून एका पुलाचें उक्तावण केलें. ताच्या चित्रणाचो व्हिडिओ गोंयभर व्हायरलय जाला. समाज माध्यमांतल्यान टिका जावपाक लागल्या. लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाशाण ह्या उतरांनी गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकारान ह्या प्रकाराक घेवन मुख्यमंत्र्याक उजरावन काडला. पळयात. मरणाचो आंकडो वाडत आसा. दिसाक 17, 24, 25, 31, 38 अशी मरप्यांची संख्या ही वाडत आसा आनी पॉझिटिव्ह केसी ह्यो 3000च्या पार गेल्ल्यो आसा. दिसाक 3000 पार केसी. अशा भिरांकूळ वातावरणान गोंय हें खंयच्या दिशेन वयता? गोंयकारांचें भविश्य कितें ही चिंता आयज सगळ्यांकूच लागलेली आसा. गोंय सरकार आपणाच्या परीन प्रयत्न करता. गोंयचो मुखेलमंत्री प्रयत्न करता. गोंयचो मुखेलमंत्री विविध स्तरांचेर मिटिंग्यो आयोजीत करता. जे सरकारी अधिकारी आसा तांकां संबोधीत करता, तेंचें मार्गदर्शन करता. पुलीस अधिकारी, हेल्थ ऑफिसर, ZP मेंबर, पंचायत मेंबर सगळ्यांच्यो मिटिंग्यो घेता आनी सगळ्यांक मार्गदर्शन करता, सगळ्यांक गायडन्स दिता, सगळ्यांक डायरेक्शन दिता, सगळ्यांक शिटकावणी दिता, अवेरनस करता. आनी हें सगळें पळयल्या उपरांत लोकांक दिसता की गोंयचो मंत्री, गोंयचो मुखेलमंत्री हो सिरियस आसा. पूण प्रत्यक्षान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां दिश्टी पडटा की गोंयचो मुखेलमंत्री हो सिरियस ना. गोंयचो मुखेलमंत्री सांगता एक आनी करता एक. गोंयचो मुखेलमंत्री अशे प्रकार करता की दाखोवपाचे दांत एक आनी खावपाचे दांत दुसरे. लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वता मात्र कोरडे पाशाण ही मराठीन म्हण आसा. ती तत्वता आमच्या मुखेलमंत्र्याक लागू जाता. आयज जेन्ना सांखळे वाठारांत नव्या पुलाचें उक्तावण जाता त्या वेळार आमी पळयता मुखेलमंत्री आपणाचे आमदार, आपणाचे कार्यकर्ते, आपणाचे भाजपाचे वावुरपे अशी गर्दी, उपाट गर्दी त्या पुलार करता. मुखेलमंत्र्यान सांगलां की गर्दी करनाकात. सेक्शन 144 लायलां. कडक कारवाई जातली. कोणाक माफ करचो ना. जात्रो बंद केल्यो, नाटकां बंद, सगळे धार्मीक विधी बंद, काले बंद, फेस्तां बंद, सगळें बंद, सगळ्यांचेर निर्बंध, सगळ्यांचेर नियंत्रण. पण मुखेलमंत्र्याचेर मात कसलेच निर्बंध ना. लग्न करतलो जाल्यार 50च्या वयर जर येयले जाल्यार अरेस्ट करपाचो आदेश दिला हे मुखेलमंत्री सांगता आनी स्वता मात्र असंख्य कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवन पुलाचें उक्तावण करता. मुखेलमंत्र्यान हेच्या आदी सुद्दां अशेंच केल्लें. ZP इलेक्शनाच्या वेळार अशीच गर्दी करून मिटींग आयोजीत करतालो. म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक परत एकदां तेणी गर्दी केली, मिटींग केल्यो आनी आतां उक्तावणां करता. तूं लोकांक निर्देश दिता, लोकांक डायरेक्शन दिता, लोकांक भावूक जावन सांगता हें करा, तें करा, तें करूं नाका. पूण तूं स्वता कितें करता? तूं स्वता त्या कायद्यांचें पालन करिना. आयज अशें जालां की मुखेलमंत्री हो सुपर स्प्रेडरांचो कॅप्टन जाल्लो आसा. ज्या मनशान कंट्रोल करूंक जाय, ज्या मनशान लोकांक देख दिवंक जाय, तोच मनीस आयज सगळ्या कायद्यांचे भंग करपाक लागला. सगळ्या कायद्यांचे उल्लंघन करपाक लागला आनी दाखोवन दिता की गोंयचो मुखेलमंत्री हो बेजबाबदारपणान वागता. गोंयचो मुखेलमंत्री हो असंवेदनशील जाल्लो आसा.
तो भावूक जावन उलयता, लोकांचे मार्गदर्शन करता, पण स्वता मात्र त्या सगळ्या कायद्यांचे पालन करिना. SOP दाखयता, सगळे कायदे दाखयता, सगळो भय दाखयता, डायरेक्शन दिता, लोकांक सजमोन सांगता, पण स्वता मात्र उलटे करता. आमी ह्या मुखेलमंत्र्याच्या ह्या त्याच्या एकंदरीत प्रकार जो आसा, तेणी जे कितें आयज केलां, इलेक्शनाच्या टायमार केले, आयज परतून एकदा तेणी जे कितें केलां तेचे आमी खंडन करता, तेचो आमी निशेध करता आनी मागणी करता की गोंयांत जर सरकार आसा, गोंयांत जर सरकारी वेवस्था आसा, गोंयांत जर पुलीस यंत्रणा आसा, लॉ अँड ऑर्डर एनफोर्समेंट जर चालीक लागलेली गोंयांत आसा, जाल्यार मुखेलमंत्र्याचेर कारवाई जावपाक जाय. मुखेलमंत्र्याचेर कारवाई जाल्या उपरांतूच लोकांक दिसतलें की भंय आसा. मुखेलमंत्र्यान जनतेची एक मागणी माफी मागची. दुसरें, गोंयची जी सरकारी यंत्रणा आसा, ते सरकारी यंत्रणेन गोंयची पुलीस जी आसा तेंच्यांनी मुखेलमंत्र्याक अरेस्ट करचो, मुखेलमंत्र्याचेर कारवाई करची आनी मुखेलमंत्र्यान आपणाच्या इतर मंत्र्यांक सुद्दां सांगचे की ह्या सगळ्या कायद्यांचो पालन करात आनी तेन्नाच तुमी लोकांक सांगात. ज्या मुख्यमंत्र्यान कोविड आटापात हाडपाचे प्रक्रियेचो एक भाग म्हण राज्यात 144 कलम लायले. प्रेस कॉन्फरन्सात पुलिसांक आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याक कायदो खरसणेन पाळपाचे आदेश दिले. कायदो मोडटल्यांचेर कडक कारवाय करतले अशें सांगलें. त्याच मुख्यमंत्र्यान गर्दी एकठांय करून सांखळेच्या पुलाचे उक्तावण केल्या उपरांत उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान GSIDCक शो कॉज नोटीस धाडल्या. ताचेर प्रतिक्रिया दितना जिल्लोधिकाऱ्यान दबावा बगर मुख्यमंत्र्याचेर केस फायल करची अशें ट्वीट करून मागलां. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. 500 सोंपलां, तकली पेड्ड्यार जाल्या. मुख्यमंत्र्याक सांगल्यार तो आयकना, भलायकी मंत्र्याक सांगल्यार तो आडनदर करता. 2-4 दिसांचो लॉकडावन करून कांयच फायदो ना. चडांत चड 8 दिसांचो लॉकडावन गरजेचो. कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान मागला. लसीकरण मोहीम व्हडा प्रमाणात राबोवचे पयलीं सगळ्यांचे टेस्टिंग जावपाक जाय. कित्याक तर एका घरात रावपी कोण पॉझिटिव्ह आसा आनी कोण नेगेटिव्ह आसा हें घरांतल्या मनशांकय खबर ना अशें रेजिनाल्ड म्हणटा. पूण मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री इगो पॉलिटिक्स खेळटात. लोकांच्या भलायके फुडें तुमकां तुमचो इगो व्हडलो काय कितें? रेजिनाल्डान प्रस्न विचारला. कंटेनमेंट जोन मुकोत्ता एक घर कोत्ता. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विथ दिस कलेक्टर. एक घर करपा आता कंटेनमेंट जोनू. कंटेनमेंट एक एरिया करपा जाय. तीन भितर नोडल ऑफिसर कोण आहा, लोकल ऑफिसर आहा, त्या कॉन्फिडन्सा घेवन जावपा जाय तें. आई डोंट नो व्हाट इज रॉंग विथ द गव्हर्मेंट. एडमिनिस्ट्रेशन सारकें कोलॅप्स जालां. एश कोन कित कोन हाव वील वी वर्क लायक दीस? हाव वील द पीपल गेट जस्टीस? So I'm calling upon the government to direct collectors to make not only micro condemnation of one house, make of one ward, which roads go where, how to go. The local officers know. Nodal officer are protect local officer gale. IAS officers don't know what is the ground reality. So let all these issues be addressed properly before it goes out of hand. It is my job as an opposition to bring it to the notice of the government, because I can't. This is out of. This is because I kept so many days. इतू दीस हांव होग रावलो. आतां 5 पेडे जाला आनी 5 पेडे जायन हें उलयता. कित्याक चीफ मिनिस्टर सांगलें तोय आयकना, हेल्थ मिनिस्टर सांगलें तोय आयकना. आनी लोकांक हिंगा लोकांक गेली मरपाचो टायम येयल म्हूण हांव हें उलयतां, काळजांतल्यान उलयतां. तुगे भाशेन लॉकडावन शूड बी लायक लॉकडावन शूड बी मिनिमम 8 days. इट शूड हॅव बीन आनी 1 दीस 2 दीस दिन लोकांक आनी 8 दीस दिवपा जाय आसलो. डायरेक्ट 8 दीस. 3-4 दिसांचे ना, नथिंग विल वर्क. लोक ऑलरेडी भितर रावपाक लागले. ऑलरेडी लोक आतां भायर सरना चुक चुक करून. कालच जाल्ले झूम बसकेत मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री सांगताले सगळें बरें आसा म्हणून. बेडी आसात, व्हेंटिलेटर आसात, सगळें आसा खंय. पूण खऱ्यांनीच हें सगळें आसा हय? रेजिनाल्डान दुबाव उक्तायला. तो म्हणटा आत्ताच आपल्याक फोन आयिल्लो 5 जाणांक व्हेंटिलेटराची सामकी गरज आसा म्हणून. सरकारान जाप दिवची. Spoken to the chief minister and I told the chief minister 3 दीस जाले हांव सांगता 2 दीस जाले कालची सांगला लॉकडावन जाय म्हण. हो 3 दीस लॉकडावन कित्याक पावपाक ना. हो मिनिमम 8 दिसां जावपा जाय. आज हायल घालनासतना 1-2 दीस लोकांक दिन आनी 8 दीस घाले जाल्यार चड फायदो आसलो. सो 3 दीस घालन आनी कांय करपा जायना. सो लोकांक पॅनीक आहा तें बंद करपाचें, तें एड्रेस करपाचें. मास्क गरजेचें.
मास्क म्हणते आतां हॉस्पिटलां वयताय आनी लॉट ऑफ प्लेसीस वयताय थिंगा N95 जावपा जाय ऑर इट हॅज टू बी सर्जिकल मास्क लायक दीस इट कांट बी अ क्लॉथ मास्क टेल द पीपल इन द हॉस्पिटल बी कोण पेशंटा बरोबर कोण येताय तांकां दे हॅव टू वेअर अ N95 मास्क सेकेंड थिंग जे कोण आतां हेक वयताय कोणाकू वॅक्सिनेशना वयताय तांकां सारकें गायड कोराय कोवीड आसल्यार तांकां वॅक्सीन घेवपा जायना गायड देम वेल दे डोंट नो नोबडी नोज घरान कोण पॉझिटिव्ह आहे आणि कोण पॉझिटिव्ह नाही ते सम टेस्टिंग हॅज टू बी डन बिफोर वॅक्सीन हॅज टू बी डन सो ऑल दीज इश्यूज हॅव टू बी एड्रेस्ड सेकेंड डॉक्टर एडविन आय बी कंटिन्युअसली टेलिंग दोगो इगो पॉलिटिक्स सेटाय चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर दे आर इगो पॉलिटिक्स एट द फॉर द कोणा लागून एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल इज व्हेरी बॅड जे कोण मोत्ताय ताका हांव दोगांयकूय सांगता ते दोगांय मुगे फ्रेंड दे आर माय कलिग्स आय एम नॉट हियर टू डू पॉलिटिक्स ते पड लोक शिराप घाताय न्ही ते शिराप बंद कराय तुमी आनी कामां लागाय आज झूम मिटींग जाल्या आमगेली आनी ते मिटींगेक चीफ मिनिस्टर सांगता हेल्थ मिनिस्टर सांगता सगळें बरें आहा म्हण बेड आहाय वेंटिलेटर आहाय सगळें आहाय आय गॉट 5 people waiting for ventilators I just got a call now somebody wants to put somebody serious he needs to be put on the ventilator or in the hospital. See, I got 5 people, person like me got 5-6 people waiting for I got 3 patients who are waiting for ventilator, 2 patients who are waiting for bed in the hospital. 3000 आज पॉझिटिव्ह झाले ते 3000 पॉझिटिव्ह झाले ते अनेक 5 दिसांनी तेंगे हॉस्पिटलायझेशन जातले सो ऑल दीस आर गोइंग टू बी द बॅरियर्स बॉम्बे कितें केलें तेंचे बॉम्बे सगळें बंद केलें आनी दे डीड लॉकडावन सो नाव आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल दीस पीपल whoever are at the helm of affairs कलेक्टर्स म्हणल्यार आनीक कलेक्टर स्टाफांतू 5 जाण पॉझिटिव्ह जाले मामलादारागे ऑफिसांतू 5 जाण पॉझिटिव्ह जाले आतां ऑल दीस पीपल हॅव इन फॅक्ट गॉट प्रॉब्लम दे so if this is the state of affairs in the collectors what about other places no moge request government stop this blame game stop these things please don't think that you all are kite mano you can fool the people te mot aite ventilator na mun melay tode it is such a sad story what is happening in JMC and even in district hospital in this जे मोत आहे ते पण शिराप घाताय न्ही हांव चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर सांगता मातशें तेंगे शिराप घेना काय ऑक्सिजन ना बेडांक हेल्पर्स ना सिस्टर्स ना डॉक्टर ते बट आय एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी आय नो द सिच्युएशन बट विदीन दीस 2 days इट विल वर्सन बिकॉज आज टेस्ट केले ते वाडले अजून देखून लॉकडावन कोन्नाय लॉकडावन 3 दिसां केलां आज लॉकडावन जर तर कोण नासतना जर तर मुखार आनीक 2 दीस केलोले जाल्यार फायदो आसलो सो चीफ मिनिस्टराक आनी हेल्थ मिनिस्टराक डॉक्टर एडविनाक घाले खंय जाल्यार पोस्टींग कोराय ही हॅज ऑलरेडी गिवन अ लेटर सेईंग दॅट आय एम रेडी टू जॉइन म्हूण यू हॅव समबडी हू इज रेडी टू हेल्प यू हू टूक ओवर द फायट इन द बिगिनींग एंड यू आर डुईंग पॉलिटिक्स देर आय डोंट नो I hope God forgives these people. Nothing else. I am doing. म्हाका खाली फारान मारले देखून कोता येता न्ही. I have no problem. Let them do whatever they want to me. But I want to go on record that these people are doing this. Let them answer me, and let them tell me where is the oxygen. Let them tell me. So much so there is the supplier of oxygen is playing a fool with the GMC and with all the oxygen units in Goa. There are other fellows who are ready to supply, but this fellow is playing a fool. They are all playing one against the other. This cannot go. This cannot take a long time. This cannot go on for a long time. There is a limit to these things. I have lost my patience and I have lost everything out on them. अक्षरशः लोक हांकां मारपा लागले परिस्थिती अशी जातली आनी 2 दिसांनी 3 जाणां लोक मारो लागले हे जे बरे म्हणटाय न्ही तांकां चोय लोक कितें करता इतली मगे हें आहा आनी कजिनो अजून देखून कजिनो सील जाय न्ही अजून देखून कजिनो सील जाय न्ही कोणा दवरले मावणे ना हॉटेल इंडस्ट्री पासून म्हणटा बंद कर हॉटेलांक गिरायकू ना म्हण बॉर्डर उदका आहा आमी पॉलिटिक्स करपा न्हय आमकां दूख लागता द वे पीपल आर गोइंग टू डाय एंड द पीपल हू हॅव डायड आय होप देयर सोल्स रेस्ट इन पीस एंड आय होप दीस फेलो तेंगे शिराप हांकां लागना जाल्यार पुरो म्हणटा ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 इकॉनॉमी कोणाच्या कुस्तार चलतली लोक जिते उरले जाल्यार तुजी इकॉनॉमी
लोकच ना जाल्यार तुज्या इकॉनॉमीचो कितें फायदो? इकॉनॉमीचो विशय फुडें करून लोकांचे भलायके कडेन खेळूं नाकात, प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा म्हणटा. कोरोना महामारी नियंत्रणात हाडपा खातीर जी साधन सुविधा उबारपाक जाय आशिल्ली तें व्हिजन तुजे कडेन नाशिल्लें. UK, अमेरिका, फ्रांस ह्या फुडारिल्ल्या देशांक कोरोनान रडयले. तशेंच महाराष्ट्र, कर्नाटकात केशी वाडपाक लागल्यो. तेन्ना कांय गजाली समजून घेवन गोंयच्यो शिमो बंद करपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण सावंताक इकॉनॉमी जाय आशिल्ली. फ्रंटान मुख्यमंत्र्याक खरवडला. हो कोरोना व्हायरस जो गेल्या वर्सा सुरू जालो, साधारण गोंयांत इंडियन ज्यो केस मेळ्ळी दॅट इज समवेअर अराउंड जानेवारी, आणि लॉकडावन जालें, जनता कर्फ्यू, लॉकडावन अशें करीत ताचेर मात करीत आमी फुडें सरिल्ले आसा. आणि सरता सरता सेकंड वेव ही आयिल्ली आसा. आतां ही सेकंड वेव कोणा खातीर आयली, कित्याक आयली, हो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. हाका जबाबदार कोण? फक्त लोकूच जबाबदार काय हे प्रशासन जबाबदार? जावं ते सेंट्रल आसतले जावं ह्या लोकल लेवलचेर आसतले. ब्लेम गेम जी आसा ती बंद करून आमी पळोवपाक जाय की आमी आमचें आरोग्य कशें राखतले ते. आणि हातून सगळ्यात मोठो रोल जो कोण प्ले करूंक शकता ती म्हणजे हांगासरलें प्रशासन. आणि प्रशासनान समटायम्स कठोर भुमिका घेवच्यो पडटा. आणि त्या कठोर भुमिकेन लोकांचो कसो साथ मेळटा हे आमी फाटल्या तेंपार पळयल्लें आसा. जशें इकॉनॉमी चलपाक जाय तशेंच लोकांचें आरोग्यही तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रायम मिनिस्टरान आपल्या भाशणान जान है तो जान भी जहान भी अशें कितें तरी म्हणिल्लें. जीव जर आसत जाल्यार मनीस कसोय हातपाय मारूंक शकता. जीव जर ना जाल्यार तुजी इकॉनॉमी कोणाक जाय असो प्रश्न येता. गेले एक वर्स जेन्ना पॅन्डेमिक जालें सुरवात आनी लॉकडावन जालें, ते लॉकडावन कित्या खातीर केल्लो तर सगळी वेवस्था, सगळ्यो ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय लोकांच्या आरोग्या कडेन करपा खातीर, काळजी घेवपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें तयार करपा खातीर म्हणून तो लॉकडावन जाल्लो. ताच्या नंतर अनेक हो कोरोना व्हायरस जो आसा तो वेगवेगळ्या प्रकारे, म्हणजे आता जो युकेतल्यान आयिल्लो आसा असो वेगवेगळे आता ते कोरोना व्हायरसाचे प्रकार जाल्ले आसात. आणि आज गोंयांत जी स्थिती आसा, गोंय हे सामकें ल्हान राज्य. बाकीच्या राज्यांनी जर विचार केलो, महाराष्ट्र 12 करोड पॉप्युलेशन, मोठी लोकसंख्या, मोठे राज्य, UP, मध्य प्रदेश, कर्नाटका ही मोठी राज्य, इकॉनॉमी सुद्धा तांची तशीच आसा. दे कंट्रीब्यूट मॅक्सिमम टू द सेंटर इकॉनॉमी वायज जर पळयलें. पूण गोवा हे धाकटें राज्य, 15.5 ते 16 लाखाचें. आणि आज जर ताची डेथ रेट पळयलो, कोरोना व्हायरसाचे जे इन्फेक्टेड पीपल जर पळयले जाल्यार तो इट्स व्हेरी व्हेरी हाय. हाका जबाबदार कोण? Initially there were no deaths, but because of his one mistake, आणि one mistake म्हटल्यार ते जाणून बुजून केल्ली मिस्टेक, फक्त कोल आणि मायन ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून शेवटी आमच्या मुख्यमंत्र्याक दिसता तो फक्त पयसो. आणि ह्या पयशाक लागून बळी गेल्या वर्सा ह्या मुख्यमंत्र्यान घेतिल्लो. त्या टायमार वास्को बंद केल्ले जाल्यार तेन्ना बळी वचचे नाशिल्ले. आणि ह्याय वर्सा मुख्यमंत्र्यान ती मिस्टेक केल्ली आसा, जाणून बुजून मिस्टेक केल्ली आसा. ती म्हटल्यार जेन्ना कॅसिनोन फर्स्ट आमकां इन्फेक्शन मेळ्ळें, कॅसिनो बंद करपाचे आशिल्ले, ते कॅसिनो बंद करपाक मुख्यमंत्री फेल जाल्लो. आता ह्या मुख्यमंत्र्याचे आमी फेलियर काडीत आसात. कितले म्हणून फेलियर्स दाखोवपाचे? लोकांक सुद्धा वाज येता ते फेलियर्स पळोवन, बाबा कोणाचे तरी बाबा कितें बरें अचिव्हमेंट आयकपाक लोकांक बरें दिसता. आमच्या मुख्यमंत्र्याचे वी कॅन ओनली सी फेलियर्सांचे फेलियर्स. आणि जो मनीस आपल्या फाटल्या मिस्टेकांतल्यान शिकना आणि एक्शन घेना, ही कॅनॉट बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर. तो एक बरो मनीस जावंक शकना, तो एडमिनिस्ट्रेटर जावंक शकना. आणि हे जे आमचे माणकुले गोंय आसा
तें गोंय सांबाळपाक ताजे कडेन कापस्ताद ना. फाटल्या वर्साच्या मनशान कितें जालें तें सांगलें. फाटल्या वर्सा जेन्ना लॉकडावन जालो गोंयांत भरपूर पयसो हाडलो. जशें मनशान म्हटलें की जो लॉकडावन आशिल्लो तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक लागून आशिल्लो. कारण कोणाकूच काय कळनाशिल्लें की वॉट इज दीस कोरोना व्हायरस. भरपूर स्पेक्युलेशन्स आशिल्ले की अशें जावंक शकता, तशें जावंक शकता, दोळ्यान बोट घालनाका, तोंडान बोट घालनाका, हे सगळ्यो आमी गजाली आयकल्यो आनी केल्यो आनी आजूय आमी मास्क घालून भोंवतात. पण ज्या टायमार इतलो सगळो पयसो केंद्रांतल्यान आयलो, पीएफ रिलीफ फंड, सीएम्स रिलीफ फंड, कॅसिनोवाल्यांनी गजगजीत पयसो दिलो सीएम्स रिलीफ फंडाक. ह्या सगळ्या पयशांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक जे जाय आशिल्लें ते एका वर्सभरान सुद्दां आमचे केंद्र सरकार आनी गोंयचे गव्हर्नमेंट करपाक शकले ना. म्हणजे अशें तांच्यांनी चिंतलें काय कितें की गोंयच्यान कोरोना गेलो, आतां हेज्या फुडें कोरोना गोंयांत येवपाना आनी ताका लागून बिंदास रावया अशें मेंटॅलिटीन आशिल्लें काय कितें. कारण रिसर्चर जे आसा ते लोकांनी खूब जाणांनी वाचिल्लें आसा, खूब फेसबुकाचेर सुद्दां पोस्ट येतात. 5 वर्सां हो कोरोना खंयच वचना, तो परत येतलो, म्युटेट जावन येतलो. आतां सध्या 4 म्युटेशन्स आसा, फुडें कितली म्युटेशन्स जातली आमकां खबर ना. पण अशा परिस्थितीन जेन्ना 5 वर्सां पर्यंत कोणूच काय सांगू शकना कितें घडटलें तें, त्या टायमार सुशेगाद जो मनीस रावूंक शकता तेजें नांव फक्त प्रमोद सावंत आसूंक शकता. तो आतां रिस्ट्रिक्शन्स घालता आनी काल तावा उलयतालो की पुलिसांक आपणें डायरेक्शन दिला, लग्नाच्या मंडपान घुसात, लोक कितले आसता पळयात, लोकांच्या प्रायव्हेट पार्टीन घुसात, लोक कितले आसा पळयात, एक्शन घेयात, बंद उडोवपाचें सुद्दां ताणें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. पण हे इन्स्ट्रक्शन्स मुख्यमंत्र्यान कॅसिनोच्या बाबतींत कित्याक दिले ना? हेच इन्स्ट्रक्शन्स प्रमोद सावंतान क्लब्सांच्या बाबतींत कित्याक दिले ना? हेच इन्स्ट्रक्शन्स प्रमोद सावंतान 5 स्टार हॉटेल्सांच्या बाबतींत कित्याक दिले ना? आमी तर नायट कर्फ्यू पयलो कितें तो 10च्या पयलीं 12 भितर सरा, म्हणजे 12-10 पर्यंत बंद. पण 10 पयलीं भितर सरल्यार मागीर ताणें कितें करपाचें? प्रमोद सावंता कडेन आन्सर ना. कॅसिनोन रातभर दांगर दिंगा घालात. कोरोना फक्त रस्त्यार जाता, कॅसिनोन जायना. कोरोना फक्त रस्त्यार जाता, 5 स्टारान जायना, अशें आमच्या मुख्यमंत्र्याचें मत आसा काय कितें? ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयचे कस्टमान दाबोळ विमानतळाचेर केल्ले कारवायेत 21,78,474 रुपयांचे भांगर जप्त केले. इंडिगोच्या फ्लायट नंबर 6E6913 ह्या हैदराबादच्यान दाबोळी विमानतळावयल्यान भितर सरतल्या विभागांतल्यान हे भांगर जप्त केलां. YB सहारे हांच्या नेतृत्वाखाला पंगडान केल्ले कारवायेंत हे भांगर धरले. दुबाविताचे चवकशे वेळार हे भांगर दुबयच्यान कोची आनी मागीर हैदराबाद हाडिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. उपरांत पश्चिम बंगालाच्या एका प्रवाशान ते हैदराबादच्यान दाबोळे हाडिल्ले. चवकशे वेळार ताचे कडेन वेगवेगळ्या नांवांची 4 आधार कार्डाय आशिल्ल्याचे दिसून आयले. फुडली चवकशी चालू आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. खांडेपारच्या राष्ट्रीय महामार्गावयल्या पुलाक आडमेळ जावन उबी राविल्ली वास्तू मोडून उडोवपाचो कोर्टान आदेश दिल्ल्यान 2 वर्सां वन वे जावन उरिल्लो हो मार्ग 2 वे जावपाचो मार्ग मेकळो जाला. दुसरो कंत्राटदार आतां पुलावयल्या रस्त्याचें काम करतलो. ह्या मार्गाचें उक्तावण जावन 2 वर्सां जालीं, पूण एका मार्गार 2 घरां उबीं आशिल्ल्यान कंत्राटदाराक काम करपाक मेळ्ळें ना. प्रकरण कोर्टात गेलें, पूण आतां त्या घराचें व्हॅल्युएशन करून ताका लुकसाण भरपाय दिवन तें घर मोडून उडोवपाचो आदेश दिल्ल्यान ते दिकेन कारवायेक सुरवात जाल्या. आतां ह्या मार्गाचो मार्ग मेकळो जाल्ल्यान भौशीक बांदकाम मंत्र्यान आस्त उक्तायल्या. पळयात. जो ब्रिज जो आसा तेजे फाटल्या दिसांनी 2 वर्सां पयलीं इनॉग्रेशन जालें, लोकां खातीर उक्त केलो. पूण फुडलो जो विशय जो आसा जे नॅशनल हायवे जे एकट्यालें स्ट्रक्चर येता तो विशय आसलो कोर्ट मॅटर आनी कोर्टान डिसिजन दिल्लें आसा तेजें जें व्हॅल्युएशन जें आसा तेज्या एकावंटाक डेपॉजीट करून तें डेमोलिश करपाचें आमचे कडेन ऑर्डर आसा आनी आमी बेगींतल्या बेगीन तें डेमोलिश करपाक काय न्ही, पूण जे आमकां तितलो पार्ट जो आसा तो पयलींच्या कॉन्ट्रॅक्टरान सोडलेलो आसा. आमी तेणी लेटरूय केल्लें आसा, आपूण तो करना. तेन्ना आमकां परतून टेंडर करचें पडटलें मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाच्या
माध्यमांतल्यान ते टेंडर करचे पडटले आनी तेन्नाच तें काम जातलें. पूण बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता आमी ह्याच मनसून पयलीं तें कंप्लीट करपा आसलें, पूण तरी आमचो प्रयत्न आसा बेगींतल्या बेगीन तें कंप्लीट करपाचें. आमी आज खांडेपार आसात. खांडेपारचो ब्रीज हो जो आसा इनकम्प्लीट उरलो 2 वर्सां जालीं इनॉग्रेशन जाल्ल्यान ताका तो कंप्लिशन जायनासलो. जो एडजॉयनींग रोड आसलो तो हे घरा खातीर हे जे घर मोडटात ताजे घरा खातीर उरलो. आज डेमोलिशन करपाची गव्हर्मेंटान ऑर्डर दिल्ली आसा हे घर आनी आज हे डेमोलिशन जाता. आतां पळोवया आमी हो रोड केन्ना जातलो, कित्याक हो मेन रोड हो आतां सद्या वन वे ब्रिजा वयल्यान केल्ली आसा. 2 वे केन्ना जातली हें आमी पळोवया. हो रोड जाल्या शिवाय 2 वे जावची ना. हो दिसा खातीर कृष्णा नायक खांडेपार. आणि आयचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.